नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे होकार दिसभराच्या महत्वाच्या खबरो घेऊन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरुवात करतात. सविस्तर खबरां पयली पळोवच्यो मुखेल खबरो. गोयच्या 50 ट्रॅकरांच्या पंगडान हिमालयाच्या 13,600 फूट उंचायेचं शिखर गाठलं यशस्वीपणान. संघर्षमय प्रवासात वादळाकूय दिवचे पडले तोंड. खासा रिपोर्ट. फादर बॉलमेक्स पेरेरा संवसाराक अंतरले. काळजाचो आताक आयिल्ल्यान जीएमसीत घेताले उपचार. 28 तारखेक जातले तांचे कुडीचेर निमणे संस्कार. गोंयांत सायबर क्रायम पुलिसांक 2 कोटी परत चड वेपारी फटवणूक जाल्यार दुसऱ्या प्रकरणात डिजिटल अटक करपाच्या नांवान 14 लाखांची फटवणूक हाडल्या उक्ताडार. दोगांक केलं महाराष्ट्रांतल्यान अटक. फुडल्या 3 महिन्यात राज्यभर बसयतले एआय कॅमेरे. नेम मोडप्यांचेर सरळ कॅमेऱ्या वरवीं येतलो तालाव. मंत्री माविन गुदिन्होन केले जाहीर. मडगांव रेल्वे स्टेशनार नशेत आशिल्ल्या पुलिसांन बडयलो. ड्युटीचेर आशिल्ल्या पुलिसाक संबंधित पुलिसाक करचो निलंबीत थळाव्यांची मागणी. आणि सांगेच्या बंकाळ काजूर गावात सुमार 40 वर्सां जाली ना पूल. आमदार पंचायत वांगडी फक्त दितात पक्की आश्वासनां. आमचो मार्ग करता आमीच, मागीर मतां मागतात कसली. तिडकल्ल्या थळावे विचारतात प्रश्न. आता खबरो विस्तारान. गोयच्या 50 ट्रॅकर्सांच्या पंगडान हिमालयाच्या 13,600 फूट उंचायेचेर आगळो वेगळो आनी थरारक अणभव घेतलो. पूण हे प्रवासात तांकां -डिग्री तापमान, खर बर्फवृष्टीच्या वादळाक तोंड दिवचे पडले. अशा संघर्षमय परिस्थितीत लेगीत त्या ट्रॅकर्सांनी धैर्य, एकचार, देशभक्ती एकवटान दाखयली. पळया हो खाशेलो रिपोर्ट. हिमालयाच्या सुंदर सोबीत दोंगराळ वाठारात पावतकीच मन धादोशी जाता खरे, पण ह्या दोंगराचेर ट्रेकिंग करपा खातीर तितलेच कष्ट लागतात. खूप गंभीर अशा वातावरणांतल्यान फुडें वचचें पडटा. गोंयच्या 50 ट्रॅकरांच्या पंगडान हिमालयाच्या 13,600 फूट उंचायेचो शिखर यशस्वीपणान गाठलो. जशी रात जायत गेली तशी तशी थंडीचो तापमान बरोच वाडपाक लागलो. तरी लेगीत अशा परिस्थितीत सगळ्यांनी धीर धरून रावपाचो निश्चय केलो. फांतोडेर सूर्य उदेना फुडें वाऱ्याचो वेग आनिकूय वाडलो. ह्या वातावरणाचो अणभव घेता आसतनाच गोंयकारांक तशेंच हेर देशवासियांक हवामानान बदलिल्ले भयानक परिस्थिती कडेन संघर्श करचो पडलो. कसो कितें आशिल्लो हो संघर्षमय प्रवास आनी नेमकें घडलें कितें आयकुया. गोंयकारांनी केन्नाच अनुभवलं ना अशें वादळ हिमालयाच्या ह्या टेकडीचेर. गोंयचे तरणाटे, गोंयचे जाणटेले सगळे उपभोग घेता. तांकां खबर ना केन्ना कितें जाता म्हण तें. पूण सद्या तरी तेंच्यांनी मौज करपाची. पळय एक टेंटाची कामां ऑलरेडी गेली. टेंट एक उडून गेलो. पळय पळोवपा शकता. टेंट एक उडून गेलो. टेंट गेलो उडून. गेलो उडून. अशा परिस्थितीत गोंयकार खबर ना. अतिशय कठीण परिस्थिती, भयानक परिस्थिती. टेंट गेलो.
हिमालयाच्या उंच टेकडीचेर -5 सकाळची 4 जातला -5 असो अनुभव कोणाच्याच वाड्याक येवचो ना. आमचे गोंयकार भाव तंबू सांबाळटा, गोंयकार भाव तंबू सांबाळटा. ज्या तंबूक राती रातभर रावले ते तंबूच आता खंय तरी वचपाक लागला. सद्याक आमी हिमालयाच्या उंच टेकडीचेर म्हणजे 12,000 वयरच अशा रोली खोली उंच टेकडीचेर आसा. दोनी हात आतां सद्याक कडकडटा. आमचे ट्रेकर सकाळसान गोंया भायल्यान देशांतल्यान येयल्ले ट्रेकर दरमजल करीत ह्या उंच पहाडीचेर पावल्या. एक सायडीक पयल्यार आमकां बर्फ आनी बर्फूच दिसता, एक तळी दिसता, दुसरे ह्या सायडीक पयल्यार आमकां बर्फाच्यो टेकडी दिसता. परत सबंद सायडीनी जर पळयत जाल्यार टेकडी बर्फानी भरला. आमचो जो ज्या जाग्यार तंबू आसा त्या तंबूच्या सरभोंवतणी बर्फ आसा. अशा ह्या कठीण अशा परिस्थितीन गोंयचे ल्हान व्हड सगळे ट्रेकर हिंदुस्थानाची जी हिमालयाची उंच टेकडी आसा तिचेर बर्फ पळोवपा खातीर ताट मानेन सकाळी सान आयज मेरेन म्हणजे गेल्ल्या 5-6 दीस ते ट्रेक करतलेच. पूण आयचो ट्रेक हो वेगळो आसा. सगळे ट्रेकर जाम जाल्ले. कांय ट्रेकरांक ऑक्सिजन मेळना जावन सकयल व्हेलो. कांय जाणांक खंय तरी गपगप येवपाक लागलो. पूण गोंयच्या सगळ्या म्हणजे 99% 1% सोडून जर 99% ट्रेकरांनी आपली जिद्द सोडली ना. आनी ते ट्रेकर रोली खोलीच्या 12,000 हिमालयाच्या उंच टेकडीचेर वंदे मातरम भारत माता की जय हे म्हणपाक आयले. आनी सगळ्यांची जी तकाय येतली ती हांगाच खंय तरी सोंपली. जय हिंद, भारत माता की जय. नमस्कार, धन्यवाद. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर सोयरू कुमार पंत. फादर बॉलमॅक्स मंगळारा सकाळी संवसाराक अंतरले. शेनवारा कुळ्या पिकनिकेक वतना रेल्वे स्टेशनार घुंवळ येवन पडिल्ले. जीएमसीत उपचारा खातीर दाखल केले उपरांत दोतोरांनी तांकां काळजाचो आताक आयिल्लो म्हणून सांगिल्लें. फाटले 3 दीस तांचेर जीएमसीत उपचार चलताले, मात मंगळारा तांकां मरण आयलें. मजगतीं 28 मेक तांचे कुडीचेर निमणे संस्कार जातले. तांच्या मरणाक लागून गोंयभरच्या लोकांनी दुख्ख उक्तायलां. तांच्या कुडीचेर निमणे संस्कार केपें तांच्या घरा कडेन जातले. फादराच्या निमणे संस्काराक येवपा खातीर पार्किंगाची वेवस्था उपलब्ध केल्या. रेजिना मंडी स्कुला कडेन पार्किंगाची वेवस्था केल्या. खंय deeply saddened about passing away of Father Balmax Pereira. ते आज आमच्या भितर ना. आणि हे जे लॉस आसा हे फक्त कॅथलीक कम्युनिटीचे न्ही तर प्रत्येक गोंयकाराचे जांच्या खातीर तो वावुरतालो, जांच्या खातीर ताणें काम केलें, जे ते इश्यूज घेताले, वेदर इट बी एनवायरमेंटल इश्यू और प्रोटेक्शन ऑफ गोवा, दे वर समथिंग दॅट ही वॉज ट्रायंग टू मेक अ डिफरन्स टू द स्टेट ऑफ गोवा अँड गोंयकार. आज तांचे अशे passing away, the way he passed away today, it's unfortunate that we have lost the true soldier of Goa. It's a big loss for Goa, environmental cause of Goa, and the biggest tribute for him would be to follow the preachings that he gave about saving Goa for the future of Goa. देव तांच्या आत्म्याक शांती दी. बॉलमॅक्स म्हजो स्टुडंट फिलॉसॉफीचो. हांवें ताका राशोल सेमिनारीन फिलॉसॉफी शिकयल्या. स्टुडंट आसतना ताका झाडांचो खूब मोग, सुयंबाचो मोग. तो धाकटी झाडां माती घालून पोतयेंत घालून आपल्या जनेलार दवरतालो सेमिनारींत. फादर बॉलमॅक्साक ताणें आपल्याची हेल्थ बरी करून सांबाळूंक ना. ताणें आपल्या हेल्थाचेर लक्ष घालूंक जाय आसलें, तें घालूंक चुकला. तो आपूण सारको हेल्दी आसलेल्या भशेन वावुरला आनी ताका लागून म्हाका दिसता अशें जावंक पावलें. पूण ताका म्हाका दिसता ते प्रमाणे बेस्ट ट्रिटमेंट जीएमसीन मेळ्ळा. कांयचे कांय उलयता, म्हज्या मनांत तसलो दुबाव कांयच ना. ताका बरो ट्रिटमेंट मेळ्ळा, ताचो टायम पावलो, देवान ताका व्हेला. पूण ताळो बंद जावंक ना.
द वॉयस ऑफ मदर नेचर ताचे उद्देशी बंद जाला जायत, पूण आनी खंयच्यानी वयर सत्तलोच. आनी जी ताणें तरणाट्यांक तयार केल्यात ती तरणाटी मदर नेचराचो आवाज काडटलीच. गोंयांत वाडत आशिल्ल्या रस्तो अपघातांक आळाबंद हाडपा खातीर आतां सरकार AI कॅमेऱ्यांचे आदार घेवपाचे आसात. फुडल्या 3 म्हयन्यांत राज्यभर AI कॅमेरे बसयतले. नेम मोडप्यांचेर सरळ कॅमेऱ्या वरवीं तालाव येतलो. हाका लागून गाडयो चलोवप्यांची आपोआप गती उणी जातली आनी अपघात उणे जातले असो विश्वास मंत्र्यान उक्तायला. मजगती ह्या दंडांतल्यान मेळिल्लो निधी रस्त्याचे सुरक्षे खातीर वापरतले. तशेंच गोंय हावसिंग मंडळाच्या 544 घरांक बेगोबेग कायदेशीर मान्यताय दितले अशें मंत्री माविन गुदिन्होन जाहीर केले. पळयात. खबर आसा डेली एक एकटो मनीस मरतालो. आता ती संख्या तुवें वाचला, ऑफिशियली स्टॅटिस्टिक्स येवपाक लागला. प्रयत्न करून करून ब्लॅक स्पॉट आहा ते आमी काडून उडयला. एक्सिडेंट प्रोन एरिया जी आसली थिंगा आमी स्टेप्स घेतला. कर्व आहा ती कमी करून, रुंदीकरण करून, लायटिंग करून, कॅमेरा बसोवन. आनी हांवें सांगलां तशें जेन्ना आमचे AI बेस्ड कॅमेरा सगळे कडेन बसयतले विदीन नेक्स्ट 3 months यू विल सी द रिजल्ट. ऑटोमॅटीक लोक स्पीडूय स्लो करतलो कित्याक दॅट इज नॉट मॅन्युअली ऑपरेटेड. कोण फोन मारता अरे मातशें आपल्या तालाव दिनाका तसलें जावपाना. एकदा कॅमेराचेर येयले ऑटोमॅटीक तो तालाव तुजें रेजिस्ट्रेशन गाडयेच्या आहा ते पण घरा येतलो. सो कोणूच स्पीडिंग करपाना. सो अल्टिमेटली आय वॉन्ट टू गेट द एक्सिडेंट रेट टू नेग्लिजिबल लिमीट. हें आमचें काम चालूच आसा. स्टेट कावन्सील मिटींग आमच्या आतां जावपाची आसा टू रिव्ह्यू. आमी स्टेप्स घेयला ते आमी सिस्टमॅटिकली आमी पळयता खंयचे आमी म्हणजे कडेन काम आनी करपाचें उरलां, एक्सिडेंट कमी करपाचें कितें काम जावना, कशें जातलें हें कंटिन्युअस मॉनिटरींग आसता. चडशे फंड सुद्दां मुद्दम सांगता लोकां दिसता फायन्स बीन कलेक्ट करता ते सेफ्टी खातीरूय वयता. इवन पुलीस व्हेकल म्हण नाका, अल्को मिटर म्हण नाका, बाकीचे तेंचे थर्मल कॅमेरा, बॉडी कॅमेरा म्हण नाका. फंड्स आर ऑल प्रोवायडेड बाय रोड स्टेट सेफ्टी कावन्सील. ते मॅन्डेटरी आसा. जे फायन कलेक्ट करता 50% पयशे थिंगा वयता असले कामां मोडपाक. आनी आमी सिस्टमॅटिकली तें काम केल्लें आसा. कॅबिनेटीन पास केला 544 टेनमेंट्स आर बीइंग लिगलायज. म्हणजे तांकां हेडदेर करता आमी, तांकां ओनर करता आमी. दे वील गेट पेपर्स इन देयर हँड. नाव ओनली minimum formality is remaining. It is a correspondence between municipality and housing board. हे लास्ट स्टेप उरलेले आसा इन बिटवीन PDA. हावसिंग बोर्डान क्लियर करून दिल्ले आसा. आता बिटवीन PDA एंड म्युनिसिपालिटी. आताच गिरीश बोरकर आमचे चेअरपर्सन ताका सांगला मातशें बस आनी ते कडेन ताबडतोब करून घे म्हणून. हे केल्यार तेंच्या नांवार घरां जावन मेळटले. विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट स्टेप. मडगांव कोंकण रेल्वे स्टेशनार प्लॅटफॉर्म नंबर 6 चेर अजब प्रकार घडलो. प्लॅटफॉर्मार बोळा घालपी स्थलांतरीत गटां आड कारवाय करपाक गेल्ले ड्युटेवेले पुलिसांक नशेत आशिल्ल्या एका पुलिसान पडयलो. हे घडणुके उपरांत संबंदीत नशेत आशिल्ल्या पुलिसांक बेगोबेग निलंबीत करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. कौन है दूसरा पुलिस का नाम क्या है? पुलिस कौन टिकेलो? मैं तो की जाएलो आए टोली डीएसपी गावायला डीएसपी असुना बडके घरा एसपी गावायला या पुलिस माझ्या सगळ्या मगाय गोवाने दिलं काय ए त्या पुलिसी तू रिपोर्ट कर आमके मास जायो. हांव मुगेल्या बोकरा पावोवपाक येयल्लो. हय. तेन्ना तो एकलो दोयें शिडक्यान आसता काय चोयलो. हिंगा न्हिदले तितल्यान केसलो मान मान घेवन उडयता सकल. नाक वेगळ्या केल्या नाकांतल्यान रोगत येता. मागीर हांवें पुलिसी फोन मारलो ही झगडीं जाताय म्हणून. पुलिसीन मरे लोक धाडल्या पुलिसी धाडले एकलो पुलीस पयलो येयलो. तेणे तेका दोलो तेगेल्यान 2 वाजयले सगळ्या मात म्हणतो. तेणे चोयले मात म्हण तेणे गँगा हाडले. आनी ती गँगान एकलो पुलीस कोंकण रेल्वेचो फूल टायट आसा. ड्युटीचेर तुका असले टायट जाता. हांव नको PI कितें कोत्ता तो आनी DSP कितें कोत्ता हे कोण कोत्ताय तेका हांव नको. DSP खबर आसल्या PI आनी PSI चोवपाक जाय. तो ड्युटीचे पिलोक आसता. पिलो ना तो पुलिसीच्या कॉलरार दोता ते कित्याक मात्ताय म्हूण असले पुलिसीक दोताय जाल्यार फायदो कितें? हो फायदो कितें? हे एसपीन संतोशान सांगपाचें आनी DSPन तेणी. तो दुसरो पुलीस कोण आशिल्लो? तो पिऊन आशिल्लो. पिलो नको असलो आनी तो पुलिसी माता. हें कितें? आमी अडयला लोकांनी
काल कोकण रेल्वे पुलिसांनी एक मॉक ड्रिल केलें की बांगलादेशी येतात ताका लागून आमी सेक्युरिटी वाडयल्या आनी तांची पळोवणी केली, चॅकिंग केली. पळयल्यार हें अशें दिसता की हें फक्त मिडिया दाखोवपाक 24 वरां सुद्दां कंप्लीट जाल्ली नात. पूण आज कोकण रेल्वेची ही सेक्युरिटी जी आशिल्ली ही एक्सपोज जाल्ली आसा. कोकण रेल्वेच्या लास्ट प्लॅटफॉर्मार म्हणजे जे 6 नंबर प्लॅटफॉर्म आसा जे फायर ब्रिगेड सायडीच्यान आसा, आके सायडीच्यान, थंय आज सकाळ फुडें मायग्रंटान सगळे जे बशिल्ले आसा लोकांक तांकां मारपाक स्टार्ट केली. लोकलांनी थंयच्यान रोखडे पुलिसांक सांगलें ह्या बद्दलचें आनी पुलीस थंय पावले तेन्ना एक असो प्रकार घडलो की सगळ्यांक चकीत करपाचो. एक जो पुलीस कोकण रेल्वेचो अटॅच पुलीस आसा तो सिवील ड्रेसा भितर एक बाराक पिवपाक बशिल्लो. तो थंयच्यान आयलो आनी जे पुलीस ड्रेसाचेर आयिल्ले जे मायग्रंट मारपेट करताले ताका धरपाक जेन्ना गेले जाल्यार ह्या पुलिसांनी ताका जो पिवपाक बशिल्लो त्या पुलिसान ताका आडखळ केली, तांकां थंयच्यान बंद केले वचपाचें आनी तांकां धांवडावन घाले. आनीक त्या पुलिसाक जो एक्यूज आशिल्लो ताका धांवडाक वचपाक मदत केली. मागीर इतलेंच काबार जालें ना जाल्यार ह्या पुलिसान दुसरी जे पुलीस ड्युटीर आशिल्ले तांचेरय हात घालो. हाजे वयल्यान कळटा की कोकण रेल्वे पुलिसांनी बांगलादेशी जावं बाकीच्या हाजेर कितली स्ट्रिक्ट घेतली आसा की पुलिसां मदींच झगडी जावपाक लागल्या. आतां जेन्ना आमी पुलीस स्टेशनार पावले तेन्ना तांणी सांगलें की आमकां कोण पुलीस मेळना, फक्त दोग जाण जो जांकां मार पडला तांकां ते जो मारला कोणे तरी ताका आमी हांगा हाडिल्ले आसात आनी तांकां ट्रिटमेंटा खातीर व्हरतात. पूण हें प्रकरण खूब गंभीर आसा. एक पुलीस ड्युटीर जो आसा काय ड्युटीर ना तेंय खबर ना, पूण तो येता आनी स्वता आपल्या डिपार्टमेंटाच्या मनशाकच मारता की जो एक्यूज आसा ताका सोडपाक लागून. ते कित्याक केलें हेंय कळना. पूण लोकांनी म्हायती दिले ते प्रमाणे लोकांची मागणी आसा की हे पुलिसाक बेगींतले बेगीन हाजेर एक्शन जावची, आतां सस्पेंड करचो म्हणटात तेणी ताजेर मडगांवच्यान हांव गौरव करून. इस्रायलाचे काउन्सिल जनरल येनीव रिवाच आणि त्यांचे पॉलिटिकल अफेअर अँड स्पेशल प्रोजेक्ट्स चीफ अनय जोगळेकर हांणी मंगळारा गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हांची भेट घेतली. गोंय इस्रायल संबंध, गोंयची सांस्कृतीक परंपरा तशेंच मुक्ती उपरांतची कामां हांचेर विस्तारान चर्चा केली. गोंयांत शेती संबंधी कामां तशेंच सांस्कृतीक उदरगत संबंधी करपाची कामां हांचेर भर दिलो. मडगाव पिंपळकट्टा सामकार वायट स्थितीत आशिल्ली इमारत मातये भरवण करची म्हणून आदले उपमुख्यमंत्री मनोहर आजगावकार हांणी मागणी केल्या. ह्या इमारतीच्या बाल्कनीचो कांय भाग कोसळिल्लो. मडगाव नगरपालिकेन ही इमारत मातये भरवण करपा खातीर पावलां उखलची अशें आजगावकार हांणी सांगलें. सारखे डेंजर प्रॉब्लेम जाल्ले आहा मडगांव. जी ओल्ड बिल्डींग आहा मोडपाच्या मोडून पडटली ह्या स्तरार आहा पावसान. तेजे भितरली ही न्यू मार्केटांतली बिल्डींग जी बरोडा बँक आसलेली ओल्ड बरोडा बँक ते सुद्दां सोडून गेले भितरले की केन्नाय पडूं शकतात आनी ते डॅमेज जावूं शकता. ते बिल्डींग कट कर म्हणलेलें. ते सायडीक आमची वेंडर्सांची दुकानां आहा आनी ती पडल्यार ते सगळें लॉस आनी केन्नाय हानी मारक जावूं शकता, कोणी मोडूं शकता. म्हणून अर्जंटली काही पार्ट तेणें आतां मोडला, पण जो मोडपा जाय तो पार्ट मोडूंकूच ना. हें कितें चल्लां काय म्हणून. बिल्डींग समज तुम्ही डॅमेज करतात या तुम्ही पार्ट जो डेंजर आहा तो काडपा आसता सगळो काडपा जाय न्ही. जो डेंजर आहा तो काडपा जाय. तेजे भितरलो एक पार्ट काडून आनी तो केन्नाय जावं शकता, मोडूं शकता आनी कोणाची हानी जावं शकता. म्हणून म्हाजो डिमांड आहा ताका सांगपाक आयल्या तांणी सांगपाक की तो बेगींतल्यान बेगीन तो जो सिरियस जे आहा पार्ट आहा तो मोडून उडयता आनी लोकांक साल्वार करपाचें, मार्केट साल्वार करपाचें. ना जाल्यार आता ही डिझॉल्व जावपा आयले. आज कितें डिझॉल्व जाता म्युन्सिपालिटी, फाल्यां आमी ते एडमिनिस्ट्रेटाक घट धरता. आमची गोपी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आसता. फाल्यां कितें जाल्यार तेजी जबाबदारी आसतली म्युन्सिपालिटी. खंयचो पार्ट तो डेंजर आहा तो तुजो मार्केटान एंट्री मारता पळय तो लास्ट पार्ट जो बाल्कनीचो आहा तो ते सायडीचो तो पार्ट एकदम डेंजर आनी तो केन्नाय जावं शकता आनी त्या वेंडर्सांचे आमचे पडूं शकता आनी वेंडर्सांचे हानी जावं शकता. जे लोक सगळे आहात ते तुझे ओबीसीचे लोक आहेत म्हणून हांव म्हणटा तांकां की अर्जंटली तो पार्ट तेणें उडोवपाक.
कुंकळे सुकरकट्ट वाठारात सुरू आशिल्ल्या फॅब्रिकेशन वर्कशॉपा आड केकरीकट्ट वाठारांतल्या जुजे डायस हांणी दाखल केल्ले कागाळी उपरांत संबंदीत वर्कशॉपाक कारणां दाखय नोटीस धाडल्या. संबंदीत वर्कशॉप दोनया कडेन ना हरकत दाखलो नाशिल्ल्यान प्रदूषण नियंत्रण मंडळान नोटीस जारी केल्ली. मजगती वर्कशॉप दरम्यान 23 ऑगस्ट 2025 प्रदूषण नियंत्रण मंडळा कडेन एनओसी सादर केल्ली. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 30 जूनाक जातली. आज आम्ही हांगा आमचो सेक्रेटरी बाब इरिन्यो कुतिनो हाज्या फॅब्रिकेशनाच्या युनिटाचेर एक निनावी कंप्लेन जाल्ली गेल्ल्या 1.5 ते 2.5 वर्सां पयलीं आनी ती कंप्लेन निनावी आशिल्ल्या कारणान खरें म्हळ्यार आमच्या मतान अशें आशिल्लें की ती एंटरटेन करप न्ही आनी हायकोर्टाची आनी विजिलन्साची अशी ऑर्डरूय आसा की अश्यो ज्यो जांचे नांव नासतना ह्यो ज्यो कंप्लेनी केल्यात बोगस नांवाचेर ह्यो एंटरटेन करप न्ही. पूण काही हाका लागून ही कंप्लेन आज म्हणल्यार 2 वर्सां म्हणल्यार चलता आनी ट्रेडराचेर एक बाबा खंयचो तरी एक राग काडपाचे अशे पद्दतीन हो विचार चलता. तरी आमी आज ताजें हियरींग आशिल्लें ताका हियरिंगाची नोटीस धाडिल्ली की तुवें जे तांकां सॅटिस्फाय जर केलें ना डॉक्युमेंट्साच्या रुपांतल्यान जाल्यार ताचें लायसन्स रिवोक करतले म्हणून आतांच तें हियरींग जाल्लें आसा. त्या प्रमाणे आमकां हियरिंगाची डेट फुडली दिल्ली आसा 30 जून. आमी आमच्या इरिन्योन आपले सगळे डॉक्युमेंट ताका सबमीट केल्ले आसात. त्या प्रमाणे आमच्या चीफ ऑफिसरान आमकां आश्वासन दिल्लें आसा की हाजेर व्हडले कांय कडक कारवाय जावची ना. पूण फुडाराक अशें जर आमकां जर कोणें जर अशें हाय कमांड जे खंयचे ते पॉलिटिकल प्रेशरान जर अशें करून जर ट्रेडर्सांक जर त्रास जर करत जाल्यार ट्रेडर्सांनी जगप कशें. आज आमच्या कुंकळे इंडस्ट्रीक पॉल्युशनाचो येदो व्हडलो बोवाळ चलता. वॉटर पॉल्युशन चलता, एअर पॉल्युशन चलता, न्हंय पेटेर जाता म्हणटा, बांय पेटेर जाता म्हणटात. येदी व्हडली पॉल्युशनाच्या युनिटाचेर आज म्हणून व्हडलो निर्णय जायना. पूण एक ल्हानसोच व्यापार घेवन बशिल्लो मनीस फॅब्रिकेशनाचो ट्रेडींग करपी मनीस ताजेर जर असो जर अत्याचार जर जाता तो काही आपले मनसोक्त आमी म्हणटा फ्रिडम ऑफ स्पीच तो जेन्ना आपल्याक कितें बरें वायट दिसता तेन्ना खंय भायर प्लॅटफॉर्माचेर उलयता हाजो जर राग काडून जर वेगळे जर काही राजकारणी म्हणया आमी किंवा काही पॉलिटिकल फोर्सीस जर अशे जर आपल्याली जर फोर्स जर यूज करतात आनीक जर त्या प्रेशरान दुसऱ्याची लायसन्सां रिवोक करपाचो जर प्रयत्न करतात जाल्यार हाजो आमी संपूर्ण निशेध करतात. सायबर गुन्यांवकारांचे जाळे दिसान दीस धोक्याचे जायत आसा. ऑनलायन वेपारांत व्हड फायद्याचो लोभ आसूं वा सरकारी अधिकाऱ्यांच्या नांवान डिजिटल अटक जावपाचो भंय. गोंयांत सायबर क्रायम पुलिसांक 2 व्हड सायबर फटवणूक केशी उक्ताडार हाडपाक यश आयलां. एका प्रकरणात 2 कोटी परस चड वेपारी फटवणूक जाली जाल्यार दुसऱ्या प्रकरणात डिजिटल अटक करपाच्या नांवान 14 लाखांची फटवणूक जाली. ह्या दोनूय प्रकरणांतल्या आरोपींक महाराष्ट्रांतल्यान अटक केल्या. वेंचणुके वेळार येतात तशें आतां येयात रे. गांवांत इश्कोलाची भुरगीं तशेंच जाणटी नेणटी ह्या धोक्याच्या साखवा वयल्यान फाटलीं 40 वर्सां जालीं यो वच करतात. विकासाच्या युगांत असले प्रश्न करपाचो वेळ सांगेच्या बंकाळ काजूर गांवच्या लोकांचेर आयला. आमदार पंचायत वांगडी फक्त पोकी भाशणां दितात. आमचे आयकना आनी साकवाचें काम पळोवपाक सुद्दां येना. लोकप्रतिनिधी आयकनात जाल्यार आतां आमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कडेन वचपाचें वय. 500 सोंपिल्ल्या थळाव्यांचो प्रश्न. आता पळय कितले वर्सां जाले आमी साखो करता कोणच आमकां हेल्प करना पळय. साखो घातला तो साखवा वयल्यान सुद्दां उदक वयता. स्कुला भुरग्यांक बी खूब त्रास जाता थंय वचप. आमी आमगे पयशे मोडटा आमी करता स्वताचे. प्रमोद सावंत काय बरें घेतना सुभाष बरें घेतना करपाक न्ही कितें म्हणटा आतां आमदारांनी पळोवपाक न्हू तें येवन पळोवपाक कितें करता ते मत्त इलेक्शना टायमार येता मरे मत्त माराय मोदीन कितें साखवा पळयता जाल्यार मोदीन पयशे पडल्यात. हे हाल आमगेले खंय जाता ते पळय आतां गरीब लोक आमी मेले मरे बांगा साखवा वयल्यान पडोन मेले. युग विकासाचो मात खंयच्या पुलार शिरकाला काय तो विकास खबर ना. सरकार अंत्योदय निमण्या घटका कडेन मेरेन उदरगत पावची म्हूण धोल बडयता मात ती उदरगत खरेंच निमण्या घटका कडेन पावला वय तेवूय खबर ना. फाटलीं 40 वर्सां जालीं सांगेच्या बनकर काजूर गांवचे लोक वनवास काडटात मात ह्या गांवच्या लोकांक थाकाय मेळना. दर पावसाक ह्या गांवचे लोक स्वताच्या खर्चान लाकडाचो साको आपल्या हातान निविणटात
मात हो साको पावसाच्या लोटाक खंय रावता? पुराय साको व्हांवून वयता आनी तातूंत गांवांक जोडपी मार्ग, इस्कॉलाच्या भुरग्यांची सपनाय पावसाच्या उदकांत व्हांवून वता. आमदार पंचायतीची कसलीच हालचाली ना खंय. फकत मतां मागपाच्या वेळारच हो लाकडी पूल हुपून लोकांच्या दारांनी येतात. आता प्रस्न उप्रासता तो उटंगराच्या पावसात हो साको ह्या नादी व्हांवून गेला खंय? जाल्यार आता तेज्या वांगडा लोक हातूंत व्हांवून गेले जाल्यार कोण जापसालदार? गरिबांक सरकार पळयता जाल्यार हे आमचे हाल कोण पळयतलो? अशे प्रस्न आता थळावे करतात. हाताच्या कांकणांक हारसो कित्याक? तुमीच पळयात आयज गोंयचो विकास खंय पावला तो, आनी तुमीच थरयात. आतां पळय कितले वर्सां जाले आमी साको करता, कोणच आमकां हेल्प करना पळय. आमी आमगे पयशे मोडटा, आमी 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 करता स्वताचे. आतां कितें केलां आमी आडीच आमगे सगळे मोडोन गेले, ते खांदी बिनी मारले आसले ते. आजच्या चॅनल बसयले 5,000 खर्च करून. आडी म्हणटा आमगे असं मेळटा आमकां. ते गव्हर्मेंट काय आमकां हेल्प करना. आमी कितली पावटी गेले, पंचायती गेले, आमदार आपणे गेले, आनी पंचायती सरपंचा सांगले 100 पावटी. पंच आज करया फाल्यां करया म्हणटा. पंचीनी फुडें गेले, सरपंचीन आज येत पळोवपा फाल्यां येत पळोवपा साको. पंचीनी पत्तो ना. आनी वचपा म्हणा फुडें दिल्ली वच पडले आमी. दिल्ली हेका मेळो मदीं मेळो वच पडना. मदीं कितें सांकवाक पळयत जाल्यार मदींच पळयत पडले. आतां हे आमदार काय प्रमोद सावंत काय बरो घेतना, सुभाष बरो घेतना. करपा कोणी? खंयच्या मंत्र्यांनी करपाचें? आनी मदींच करचें पडना. मदीं आपयच पडलो दिल्ली सान. गरिबां पळयता खंय रे मदीं? हे पळय हो हाल आमचे, हे हाल पळोवपाचे. दिसपय तुमकां पळोवपा बरें न्हू? हे सगळे लोकांनी पळोवचे हे हाल आमगेले कशें जाता ते. गरीब लोकांक हेणी मदीं हे गेले खंय रे? सगळ्या गरीब लोकांक पळोवपाचें. पळय आतां गरीब लोक आमी मेले मरे हांगा सांकवा वयल्यान पडोन मेले. आं करपा कितें? कितें म्हणटा आतां आमदारांनी पळोवपा न्हू, ते येवन पळोवपा कितें करता ते. मत्त इलेक्शना टायमार येता मरे. मत्त माराय. सांगपा मत्त माराय म्हण सांगपा येवपाचें. कामां कोणी करपाची? खंयच्या आमदारांनी करपाची? तुमकां पुला लागून कितें त्रास जाता? पुला फक्त वचपा लागून आमकां मातशें त्रास जाता हिंगा. पावसाक फक्त कितें युट्यूब भरता न्हू सामकें. साको घातल्यार साकवा वयल्यान सुद्दां उदक वयता. व्हरूंक साको सामको गेलो, मागीर उदक कमी जातकीर मागीर हें करून घातलो मागीर. आनी गिमांतल्यान पळय बांदार भरता तेवटें वचोंक मेळना. ते फुगोन पळय फुल्ल जावन उरता. मागीर आमी वचप कशें? स्कुला भुरग्यां बी त्रास स्कुला भुरग्यांक बी खूब त्रास जाता तेवटें वचप. मागीर तुमकां येवपा हाडपा व्हरपा रावपा बी पडटा? हय, तेंक घेवन वचोंक पडटा न्हू बराबर. आनी उदक खंय म्हळ्यार भरता? उदक सगळ्या भरता पळय. माडी बी पळय ती सगळी माडी सामकी भरता फूल. आनी मागीर उदक भरतकीर कितें ऑप्शन? मागीर आनी कितें थंय रावपाचें. हेवटेन येवपा मेळना न्हू, थंय रावपाचें. पयल्या वाटेन रावपाचें. तुमी हेजे बद्दल कोणाक सांगलें बी न्ही? हय, आमदारा सांगलें, खूब जाणां सांगलें, पंचा सांगलें, कितले फावट सांगलें. आनी कितले फावट सांगपाचें? सो अजून बरें कोण आयकोना? ना परत पळोवपाक सुद्दां येवना ते. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.